Speaker sir, it is in question A, whether the government intends to set up a new industrial estate in state of Goa. Yes, sir. And B says the requisite details are in Annexure A. Speaker sir, in fact, I want to ask the Honourable Minister whether there is any scope for setting up a small-scale industry in my constituency. In Aldona constituency, any scope is there? सध्या तरी तसे प्रपोजल आमचे कडेन ना. Speaker sir, and proposal note move केल्लो, पण सगळ्यांक खबर आसा Speaker sir, आमच्या Aldona मतदारसंघान there is no any mining activities, neither any tourism-related activities are there. And today employment is become a very big problem. प्रत्येक कुटुंब, प्रत्येक घरा ताका employment जाय. So आमच्या गांवार म्हणून एक जागो आसा Aldona, where there lot of ample of space is there. So it's if set up, we can set up a small scale industry, आमकां employment मेवतले न्हू. So मातशें मान्य करता तुजे कडेन मातशें आमी इंडस्ट्री सेटअप करचें तें. न्ही, सरकाराचो जो मनोदय आसा की गोंयान खुबश्यो इंडस्ट्री सेटअप जावंक जाय म्हणून. पूण हालींच जे लँड एक्विजिशन पॉलिसी आयल्या ताका लागून फाटल्या म्हणजे गेल्या आठवड्या माननीय मुख्यमंत्र्यान सांगलेलें की आनी थोडी कळ सोंसया म्हणून थंय एमेंडमेंट जावचो पडटलो. आतां एक्विजिशन हो मोठो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा आनी म्हणून तूं जर समज जी जागा दाखयता ते जागेर जर आमकां इंडस्ट्री सेटअप करूंक मेळटा. हय, आतां इवन सरकारी खंय जागा आसल्यार दाखोवची जाल्यार तें बरें पडटलें. जशें आमी सावड्ड्या कॉन्स्टिट्युएन्सी दारबांदोडा गव्हर्मेंट लँड आसा ताजेर आमी बेगीन इंडस्ट्री करून पळयतात. तेच प्रमाणे तशें जर थोडे आसल्यार दाखोवचें कारण आमकां सोंपें जातलें. Because sir, आमकां सरकारी जागो I don't think we have it in Aldona, but at least we can start a procedure. Centeraक आमचो सरकार आसात न्हू, so at least we can start a procedure, and when things are sorted at the center with the Honourable Chief Minister intervention, ते आमी करूं येता. पूण तूं जागा दाखय, खंयची जागेर जागो आसा जाल्यार दाखय म्हाका. बरें, ओके. त्या प्रमाणे प्रोसिजर सुरू करता. ओके, फायन. थँक्यू स्पीकर सर. रोहन खंवटे. स्पीकर सर, म्हाका फक्त जाणीव जावपाक जाय, जवळ जवळ 17,58,58,511 टोटल एरिया मेळटा. हे प्लॉट जे आयडेंटिफाय जाल्या ते खंयचे केन्नाच्यान, हे प्लॉट जे वेकंट दाखयता हे केन्ना खंयच्या वर्साच्यान, हातून तुमचे जे मदीं तुमी एक 1.5 वर्स पयलीं सांगलें की जे अनयुटिलायज प्लॉट्स आसात ते तुमी परत घेतले म्हणून, सरकार परत ताब्यान घेतला म्हणून. पूण 1.5 वर्स जाल्यार अजून शोकॉज नोटीसूच दिल्ली आसा, अजून ताब्यान घेतिल्ली ना. वेदर दोज ऑल्सो आर अ पार्ट ऑफ दीस पर्टिक्युलर प्लॉट्स, आनी अलॉटमेंट जे जातले ते अंडर इन्व्हेस्टमेंट पॉलिसी जातले की नॉर्मल अलॉटमेंट जातले? आतां तुजो प्रश्न पळय आसा तो एक्चुअली 2C का आसूंक जाय, वो तूं 2B विचारता. हांगा आमी जे तुका टोटल एनेक्शर 10 दिला पळय न्ही, ते संदर्भान तुजो प्रश्न ना. ना तोच आसा न्ही. प्लॉट तुमचे जे सगळे आसा, आतां लँड एक्विजिशन पळय खंय खंय आसा. इंडस्ट्रियल एस्टेट वायज समज गेलो, सांगे टू सिरियल नंबर 1 A, तुवें म्हाका सांगला तुमी जो दिला नंबर ऑफ प्लॉट्स प्रेझेंटली इन पॉझेशन ऑफ गोवा IDC. एनेक्शर A वाच बीचे पयलो नंबर आसा बिचोले, दुसरे वेर्णा, तिसरे तुये, चौथे धारबांदोडा, पांचवे सालसेत, सवे तुगेले काणकोणा, सातवे फोंडा तालुका चिरोडा. ना ना तूं दुसरे कडेन जॅम मारली. हे हेजेर यो. 2C का 2B? ना तूं 2C चे विचारता, 2B चे विचार. किरण कांदोळकर. स्पीकर सर, हांगासर सरकार माननीय मंत्र्याक विचारलेले आहा की जागो एक्वायर केला काय कितें इंडस्ट्रियल एरियाक. नो सर म्हणून उत्तर येयलां. स्पीकर सर, आमी जाणा की लँड एक्विजिशन कायदो बदललेलो आहा, पूण सरकारान जो कायदो बदललेलो आहा तितून 1 इंच सुद्दां जमीन एक्वायर करपाक 10-20 वर्सां लागतली. ती बी जाल्यार बरी आसा. सरकाराचो हाचेर कितें सिरियसनेस आहा काय कितें की हो कायदो बदलप वो कितें तरी उपाय केल्लो आहा? कारण इंडस्ट्रियल एरियाची एकदम गरज आहा गोंयान. स्पीकर सर, जे भशेन बाब ग्लेनान प्रश्न मांडला एम्प्लॉयमेंटाचो, हाका लागून कायद्यान कितें तुमी तरतूद करतले काय कितें? ना, पयर हांव जाणा माननीय मुख्यमंत्र्यान सांगलां की हो विशय जो आसा आमचे हावस सोंपले उपरांत एक दीस दिल्ली वतले उलयतले, कारण थंय एमेंडमेंट जाय.
काँग्रेसीन वता दिल्लीच्यान एक ती वायट गजाल करून दवरल्या की आमकां आनी मुखार कोणाक खंयच्याय देशां भितर लँड एक्विजिशनाचो प्रॉब्लेम जावंक शकता आनी गोंयांत फाटल्या सरकाराक काँग्रेसच्या खबर आसली की फुडें नरेंद्र मोदी सरकार येतलें आनी तेका लागून कांयच जावंक फावना काम. हेका लागून जशें गोंयान मायणी बंद केल्यो तेंच्यांनी तेच भशेन हे अडचणीचो विशय तयार करून दवरला. सिरियसली हेजेर गोवा सरकारान विचार करपाक जाय. सेंट्रला कडेन घेवन वचपाची गरज आसा. स्पीकर सर. प्रमोद सावंत. स्पीकर सर, ताच्यांनी नवीन इंडस्ट्रियल इस्टेट सेटअप जावंक शकना अशें आन्सर दिला कारण लँड एक्विजिशन आनी येते आहा. बट प्रेझेंट इंडस्ट्रियल इस्टेटींनी कितलेशेच युनिट्स बंद पडल्या. गेली 20 वर्सां जाली, 10 वर्सां जाली आनी आमच्या बिचोलेनूय आसा. अशें जे एक तर हे परत घेयात आनी ते परत रिस्टार्ट करात, तांकांच तरी सुरू करपाक लायात, नाजाल्यार ते दिवपाक लायात. ताजेर ऑनरेबल मिनिस्टर्स जे आसा, कारण आमच्या पूर्ण बिचोले इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा तितून म्हाका दिसता अशें कमीच कमी एक 10-12 तरी युनिट अशें आसतले की जे युनिट आमी रिस्टार्ट करूंक शकता, थंयसर परत इंडस्ट्री स्टार्ट जावंक शकता. इवन दो इन द होंडा इंडस्ट्रियल इस्टेट पिसुल्ल्या होंडान आसा, पिसुल्ल्यान ना, जे युनिट बंद पडलेले आसा ताजेर ऑनरेबल मिनिस्टरांनी हाजेर कितें म्हणजे फाटलीं 2-2.5 वर्सां जालीं तांच्यांनी हेजेर कितें केलां तें सांगचें की हे युनिट तेंच्यांनी सर्वे केल्या, ते युनिट्स कितले आसा आनी कितले परत रिस्टार्ट जावंक शकता हें तेंच्यांनी सांगचें. तुजो प्रश्न पळय आसा तो हांगा हे हितून बसना, ताका वेगळो क्वेश्चन विचारपाक जाय. तरी सुद्दां हाजेर आमी गांभिर्यान विचार करतात, सिरियसली विचार करतात की आमी नोटीस धाडले कडेन आसा. तांकां टायम लिमीट जो आसा तो मार्च पर्यंत आशिल्लो. आतां मुखार आनी तांकां वाडोवपाचें ना. जितले युनिट परते घेवपा येता ते परते आमी घेतले आनी ते परत एडवर्टायज करतले. स्पीकर सर, जाता तितके बेगीन तेंच्यांनी परत घेवचें ही तांकां रिक्वेस्ट आसा. प्रश्न श्री पांडुरंग मडकयकर. स्पीकर सर, एकच प्रश्न. ह्या नवे इंडस्ट्रियल इस्टेटी येता ताका तुमी इन प्रोसेस म्हणून बरयला. म्हणजे इन प्रोसेस म्हणून नक्की कितें जालां किंवा बाकीच्यांनी जी खंत व्यक्त केल्या त्या प्रमाणे ह्या इंडस्ट्रियल इस्टेटीचो भवितव्य अंधारान आसा काय जातले फुडें, म्हणजे नक्की कितें आसा? न्ही, हांगा 3 इंडस्ट्री पळय आसात. म्हणजे 3 सेटिंग ऑफ इंडस्ट्रियल इस्टेट लाटंबारसे, मागीर वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेट थोडें एक्सपान्शन आसा आनी ना सांगते आयक. म्हणटा हातून लाटंबारसेचो प्रॉब्लेम जो आसा जो सारको लास्ट स्टेजीर पावल्लो आसा. शिरोडाचे इन प्रोसेस आसा, जे कडेन थोडे सेक्शन 4 लागचे आशिल्लें, जे कडेन सेक्शन 4 लागलां त्या हितून भितर ल्हानशी कोर्ट मॅटर जाल्यार ताजेर कितें सोल्युशन तें पळोवया. पूण हातून भितर ही मोठी मेजर जे आसा ते लाटंबारसे चडसो सोपस्कार पूर्ण जाल्ले आसात. ताका आनी काय भंय ना, ते जातले 100%. बरें, थँक्यू. श्री पांडुरंग मडकयकर. लेआउट प्लॅन जो आसा तो अजून एप्रूव जाल्लो ना. तो आतां आमी टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाक धाडला. पूण तरी सुद्दां आतां ही फाटली गजाल. आतां आमी टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाचो जो एक ऑफिसर आसा, डेप्युटी टावन प्लॅनर, वो IDCन हाडले कडेन आसा आनी ताका लागून आतां बेगीन बेगीन हे सब डिव्हिजन बी जातले. श्री पांडुरंग मडकयकर. Speaker sir, I may be permitted to ask question number 3A. 3A. उत्तर कंप्युटर दिल्या प्रमाणे. स्पीकर सर, माझो प्रश्न आसा बॅकलॉग वेकन्सीज रिजर्व फॉर ST इन वेरियस डिपार्टमेंट्स. मिनिस्टरान उत्तर दिल्लें आसा सगळ्यो ज्यो बॅकलॉग वेकन्सीज आसा ते 1397. म्हाका जाणून घेवपाचें आसा 1397 हें जें फिगर दिल्लें आसा ह्या फिगरा भितर सगळी गव्हर्मेंटाची कॉर्पोरेशन आसा काय कितें, म्युनिसिपालिटीज आसा काय कितें, पंचायत आसा काय कितें, मराठी अकादमी, कोंकणी अकादमी, हे सगळे, त्या शिवाय एडेड स्कूल्स आसा काय कितें हें मिनिस्टरान मातशें सांगचें. स्पीकर सर, सगळी कॉर्पोरेशनां, पंचायत ही सगळ्या तातूंत आसपाव आसा. स्पीकर सर, पंचायत कॉर्पोरेशन आसपा. स्पीकर सर, हांगा जे चार्ट दिल्लें आसा म्हाका, हितून खंयच्योच पंचायती दाखयल्ल्यो ना, खंयच्योच म्युनिसिपालिटी दाखयल्ल्यो ना, फक्त पणजे एक कॉर्पोरेशन दाखयल्लें आसा. त्या शिवाय गव्हर्मेंटाची जी कॉर्पोरेशन आसा ती 2-3 कॉर्पोरेशन दाखयल्ली आसा, बाकीची दाखयल्ली ना. म्हाका दिसता मिनिस्टर इनकम्प्लीट उत्तर दिल्लें आसा. पंचायत, हितून पंचायत ना, म्युनिसिपालिटीज ना, कितलीशीच कॉर्पोरेशन्स ना.
स्पीकर सर, पंचायतीचा आसपाव आसा. पंचायत डिटेल लागला, पंचायत डायरेक्टर पंचायत डिपार्टमेंट म्हणना पंचायतीन जो स्टाफ घेता, पंचायत जो स्टाफ घेता त्यांचे क्लार्क्स, पिऊन्स, ड्रायव्हर्स, हो जो स्टाफ घेता पंचायत, त्यांचे पंचायत बॉडीज चेक करता त्यांच्या संदर्भात विचारता. त्या शिवाय म्युन्सिपालिटीज ज्यो आसा गोंयांत ज्यो अनेक म्युन्सिपालिटीज आहात त्यांच्या बाबतीत विचारता, काही कॉर्पोरेशन आहात त्यांच्या बाबतीत विचारता, गव्हर्नमेंट एडेड स्कूल आसात त्यांच्या बाबतीत विचारता. न्ही ह्यो गोष्टी पंचायती जो स्टाफ घेता तो आयलो ना तूं कित्याक येवना? पंचायत स्टाफ येवना, गव्हर्नमेंट एडेड स्कूल्स आसात त्यांचो येवना, काही म्युन्सिपालिटीचो येवना, कित्याक येवना? आन्सर तुम्ही पोस्टपोन करपाचें ना. यू पोस्टपोन इट अँड गिव मी द क्लियर आन्सर. पंचायतचे दिवना, हांगा म्युन्सिपालिटीचे दिवना, एडेड स्कुलांचे दिवना. प्रश्न विचारता आसतना एका डिपार्टमेंटाक सगळ्यांचे प्रश्न विचारतात पळय, ते डिपार्टमेंट सगळ्या कडच्यान कलेक्ट करूंक शकना. पोस्टपोन करपाचो प्रश्न ना. आय डोंट माइंड यू पोस्टपोन इट फॉर आय हॅव इश्यूड एन इंस्ट्रक्शन दॅट डिपार्टमेंट शूड रिप्लाय फॉर इटसेल्फ बिकॉज हाजें कारण सांगता. स्पीकर सर, आय एम ऑन पॉयंट ऑफ ऑर्डर. हाजें कारण सांगता, ही कॅनॉट वाउच फॉर करेक्टनेस ऑफ द रिप्लाय गिवन बाय अ पंचायत. फाल्यां जर तूं पंचायतीन चुकीचें उत्तर दिलें जाल्यार ताका ब्रीच ऑफ प्रिविलेज फेस करचो पडटलो. त्यामुळे वी हॅव टेकन अ पॉलिसी डिसिजन दॅट वन डिपार्टमेंट अनलेस रिक्वायर्ड बाय स्टॅच्युटरी रिक्वायरमेंट will not reply for other departments. This is more or less तुका दिला, आनीक जाय इन्फॉर्मेशन माग ताजे कडेन, that will be given. कंप्लीट जे इन्फॉर्मेशन दिला ते टोटली इनकम्प्लीट. फक्त काही डिपार्टमेंटाचे दिल्ले आसा गव्हर्नमेंट, ती सुद्धा डिपार्टमेंटाची जर काही पळोवची, काही डिपार्टमेंट जे आसा नील 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 सगळें दाखयला. जी मेजर डिपार्टमेंट आसा, ज्या डिपार्टमेंटाचो स्टाफ आसा 2000-3000 स्टाफ आहा, थंयसर नील आसूंकच शकना. कम्प्लिटली हें आसा, इनकम्प्लीट आहा. यू पोस्टपोन इट. No, there is no need of postponement. They will have to ask the Panchayat department to give it. The Panchayat department, I am asking, my question is very specific. Speaker, my question is very specific regarding the I am raising a point of order. Bound to give the answer. Speaker, sir, I am raising a point of order. I want your decision on the point of order. Speaker, sir, this is very specific question regarding the ST backlog. It's not pertaining to one specific department. I am asking, my point of order is very simple. Minister, when he gives reply, as per the rules and the legislative procedures, he is required to guarantee that the reply is correct. When he guarantees the reply is correct, his administrative department under him has to get the information in their control. What Panchayat gives cannot be under control of the minister. It can be under control of the Panchayat minister. Tomorrow, if he asks question on electricity department's perfection, the reply can be given by Minister Information, Electricity. According to each department, we'll have to reply for the information. पहिली पासून एक केन्ना तरी प्रघात जाल्लो. पर्सनल डिपार्टमेंट गिव्स रिप्लायज फॉर ऑल डिपार्टमेंट. इन्फॉर्मेशन सारकी येता हाजी गॅरंटी कोण घेतलो? ब्रीच ऑफ प्रिविलेज फाल्यां कोण फेस करतलो? They have to ask separate question for separate departments. Speaker, sir, here this is only regarding the specific ST only. This is not regarding the general recruitment. It's only tribal. One minute. Mr. Speaker, sir. Every now and then, the Chief Minister raises a point of order. I would like to know what point of order on the business. I want Speaker to show me the point of order on the business. Yes. I would like to see which point you I am raising a point of order of replying for all departments, whether it is part of the question or not. You show me the number. Show me the question whether card. it is there. Minister, you can't raise point of order. Point of order anything, can be raised everything. for any matter which is being discussed in the House presently. Speaker, sir. Okay, but then I raised the issue. Show the point of order. Which no, is the number. point of order. I want to ring from the Speaker on that, because you cannot go on asking. I am asking the Speaker. Let the minister show which point of order he is raising. Whether minister is supposed to answer for all department. That is the point of order which I have. Sir, no.